Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जेजू बरो गोवळी तर आमच्या जिवितांत हे कष्ट दुःख तेंते सवा कित्याक क्रिस्तई म्हज्या मगाच्या भावानो आनी भयणीनो बापई पेपर काडून घेवन वाचूंक बसलो त्या पेपरांत आतांच्या भुरग्यां विशयंत माहिती दिवची एक ल्हान लेखन आसलें आतांच्या भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना बसले गडे बसतात आनी एक चिंतात ये भुरग्याक इल्लें सांगया म्हूण सांगोन पुताक आपयलें आनी बसयलें कॉन्सन्ट्रेशन कित्याक जाय कित्याक गमन दी जाय सुमार एक 20 मिनटां ह्या लेखना विशयंत बापय उलयलो पूत आयकते आल्लो लास्टाक आतां हांवें सांगलें ह्या पुताक कितलें रिगलां म्हणून क्वेश्चन करूंक पुता आतां हांवें एक्सप्लेन केल्लें ह्या लेखना विशयंत तुजी अभिप्राय कितें म्हणून बापायन पुताक विचारलें पूत बापायचें तोंड पळोवन विचारे लागलो खंयचें लेखन लेखन खंयचें परत्यान सांग वो 20 मिनटां हाणें ताळो पिंजलो तो आयिल्लो हाचे भितर एक थेंबय वचोंक ना सडा वतो आमी उलोवंक मुखार आयकूंक इल्लें पाटी थोडे पटी शर्मा आमी तशेंच आईच्या वांजेलांत अशें सांगलां म्हणून पाद्राबान सांगूंक सुरू केल्लेंच आमी मात्र पाद्राबाक पळयता आमचें मांडो ऑफ भितर आज दुकरा मास रांदयांगी खाल पोर रांदलां न्ही तें बरें नातलें वो बुच आज चिकन हाडल्यार बरें कोण ना पाद्राबान चिंचे म्हजो शर्मा बरें करना आयकते आत कोले आज कितलो लोक आयला सगळीं म्हाकाच पळयतात म्हण खंय गेले आमचो म्हण देवच जाणा म्हळ्यार आज आयकूंक आमकां नाका कोणी एकलो आमच्या घरा येवन कांय पुणी ताचे कश्ट सांगूंक सुरू केले जाल्यार आमचे कडेन रेडी आसा आन्सर ताणें सांगून चे पयल्यांत आमी ताच्या कश्टांचे पुरा आमच्या वाड्यांत कोण पुरा कश्टाल्यात की ताची पुरा काणी ताच्या मुखार सांगता वय की नाही वय आनी आमच्या समुदायांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत तें एक सोवें मॅट म्हणा खंयचें तें बरीं कामां मुखार करचीं बरीं कामां खंयचीं म्हण जायत येवच्या हप्त्यांत आमी त्या पिडेस्ताच्या घरा भेट दिवया कित्याक तो आनीक वाचो ना ताका लगड काडया कित्याक म्हळ्यार आमी थंय येचें ताका बोळ दिवंक न्ही ताचें आल्लें बोळी काडू कित्याक म्हळ्यार आमी सगळी PhD केल्लेत MBBS डॉक्टरेट पुरो आमची जाल्या त्या पिडेंत वचोन विचारचें कितें न्हिदलाय कालें हुशार ना आं पडकाणी गी काय वकात काणी गेलें गी ना तूं पडकाणी म्हणून हें करनाका आळे तुका गोत्तू ना पोराळे आमच्या वाड्यांत सकल तें हिंदवांचें घर आहलें पळय रुक्मायेचें धू पडकाणी म्हण 3 दीस आनी पालायले मेल्यांत आनी तूं बेश्टें हें करनाका मागीर डॉक्टराक दाखय आनी आमच्या कुटुंबांत ती एक तो आमचो धाकट्याबाचो पूत तरणाटो 27 वर्सांचो 2 दीस पडकाणी म्हणून आनी पाला केलो येदो व्हडलो गेलोच न्ही भुरगो नेक्स्ट तुंतू जालें कित्याक म्हळ्यार ताका उलोवंक ताणें उलोवणें केल्ले क्षणां आमी पुरा ताचेर बरता कित्याक आमकां आयकूंक नाका आमकां उलोवंक जाय त्या देखून मोगाशेनो स्वामी आमकां सांगता म्हजे बोखरे म्हजो ताळो
आयकतात. जो बोकरो म्हजो ताळो आयकता ताका शबिताय ना वरून पायता. ताळो आयकना तो वाट चुकता. हे आमी आयकलां. जेजू बरो गवळी आमकां सांबाळता, आमकां राखता, आमचें उणेपण तो भरती करून दिता. बरें, भोव बरें, जेजू बरो गवळीत. पूण आमी बरे बोकरे जाले हांगी म्हणलें सवाल. आमी बरे ताचें उतर आयकूनचे बोकरे जाले हांगी म्हणलें सवाल. पूण आज साबार जाणांनी जेजू मुखार दवरचें सवाल. सोम्या, तूं बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक हे कश्ट येवंक दिताय? बरें जाल्ले आमकां कित्याक कश्ट? बरो कोण? बरो कोण म्हणलें सवाल. आमच्या दृश्टींत आमी थोड्यांक बरें म्हूण वलायता. वय की न्ही? वय, तो इल्लेशें दान दिता तो बरो. तुका कितें गोत्तू? देवान ताका दान दिवंकूच तूं संवसाराक धाडला. या ताका ती कृपा देवान दिल्या, ताणें करना जाल्यार तें चूक. आमच्या दृश्टींत तो बरो जावंक पुरो. देवाच्या दृश्टींत आमी बोरिंगी म्हणलें सवाल. तर बरें जाल्ले आमकांच कश्ट कित्याक म्हणून आमकांच आमी बऱ्याच्या त्या लायनीर घालन कश्टांक देव कारण म्हणून आमी सांगता. तर मोगाचें आज आमचें सवाल, जेजू बरो जाल्यार, बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक कश्ट तेंते सवाल. तर मोगाचें आमी पवित्र वांचेलांत वाचलें जाल्यार जोब बरो जावन आसलो. वय की न्ही? येरेमिया प्रवादी बरो जावन आसलो. जेजू या ताका कित्याक कश्ट आयले? जोबाक कित्याक कश्ट आयले? येरेमिया प्रवाद्याक कित्याक कश्ट आयले? जेजूक कित्याक कश्ट आयले? आनी साबार जाणांनी सांगचें आसा, म्हजें हाणें बराब सामानांतल्याक हांवें कोणाक दुरसोन कितें प्रयोजन? हाणें बराब कोणें बरोवचें? हाणें बरोब कोणें बरोवचें? आमी की न्ही? देवान. वय. तशें जाल्यार ताचें हाणें बरोब सामा करून ताका घट्ट धरून बरें करून बरोवन म्हज्या हाणें बरोबाचेर 2 इंक मात्र उडोवन म्हाका धाडलां. तर ताका देव म्हूण येत गी आमी? एकल्याक एक तर आनी एकल्याक आनी एक तर करच्याक देव म्हणूंक जाता गी? ना. आमच्या हाणें बरोब देवान बरयल्लें न्हय, आमींत बरयल्लें. आतां हांगा बसयल्ल्या साबार आनी आतां बूद आयल्या. हांव शिकलो जाल्यार जातें गो त्या दाळा शिकोवंक जावना. गुड्यार बसलोय, बियो काडल्योय. वसरे इस्कालाक म्हळ्यार तुज्या बोडाक रिगलें ना. आतां शिकलो जाल्यार जातें. कित्याक शिकोव न्हय? आतां देवान म्हजें हाणें बराब पाड बरयलां म्हळ्यार हाणें बरोबर बरयलें कोणें? आमींत. आमी केल्ल्या पातकाक आमकां देवान एका दाळा शिक्षा लायिल्ली तर हांगा एकलेय आमी हांव सेरवोन आमी जिवंत उरते नातल्ल्या. आमच्या पातका परमाणेंत आमकां देवान शिक्षा लायिल्ली तर आमी एकलेय जिवंत उरते नातल्ल्या. तर आमच्या पातका प्रमाणे देव शिक्षा आमकां येदोळ लावंक ना. ते देखून आनीकी पात करून तो मुखार वेता म्हणचें नाका. कित्याक मालगड्यानी मुळान दोरी देव लांब सोडता, एक दीस वण्ण धरता. ओके, ती वण्ण केदाळा धरता म्हण गोत्तो ना. ओके, ताच्या पयलें पाटीं परतो जाय आमी. त्या देखून मग अशा भावान आनी भयणीनो, कश्ट खंय तावन आयले? मनशा तावनूच आयले, मनशानच केल्ले. कित्याक आदाम आनी येवेक देवान रचले आनी त्यान दवरलें. ताणें कालें म्हळें त्या रुखाचें फळ कांय नाका. ओके, पण सैतान आयलो आनी सारय लागलो. देवान कालें म्हणी सांगलां गी तुमकां? कालें सांगलां त्या रुखाचें फळ कांय नाकात. खाल्यार कालें जातात. तुमी मरतल्यात. ना ना ना, तुमी मरचे नात.
तुम्ही देवा बरी जातल्यात. आता हे एक डाऊट जालो, देवान अशें काल्याक सांगलें आमच्या जिवितांत ते पळय खंयचें करनाका म्हळ्यार तें चड करचें आमी, वय की न्ही. आतां भुरग्यांक तुमी तोंड दांपून वगत बसून बागलाक आनी पुरा पेंट काडल्यार आपणूक वचनात, ती आपडनात. तुम्ही पेंट काडन अरे एकल्या की 4 भुरग्यांक आपोवन अळे पेंट काडला आपडनाका. आतां सांगा 10 मिनटां भितर मम्मे लागले, मम्मे तुका सांगलें न्ही आपडनाका म्हण, वय आपडनाका म्हण आपडलें लागलें. खंयचें करनो जो म्हणटात गी तें पयलें करता, पयलें करता. तुम्ही पुसून आसतात वगत बसल्यार ती राखतात ती. तुम्ही पुसतना भितर येनाका आतां आयल्यार काल्यार जाता फळ्या. मनशाचे स्वभाव यंत त्या देखून करनाका म्हळें देवान अशें कित्याक सांगलें. डाऊट एवेच्या मती भितर रिगलो आनी पडली. पातक केलें मरण आयलें, पातक केलें कश्ट जिवितांत आयले. म्हणटा आसतना मगो अशें न्हू, कश्ट 2 रितींनी आमच्या जिवितांत येतात. एक मेरिटेड सफरिंग, आमी जावन कर्ण काण घेवचें, आमी जावन कर्ण काण घेवचें. मेरिटेड सफरिंग. आतां तुमचो म्हयन्याचो सांबाळ 30,000 जाल्यार कितलें रीण काडयत तुमी अंदजेर. रीण तुमी चड काडटात तें सांगाना वचनाकात. 30,000 कितलें काडयत म्हण विचारता. आनी एक 15 दिसा उपरांत सांगतात की आनी एका म्हयन्या उपरांत येता. मे म्हयन्यांत लास्टाक कित्याक म्हळ्यार वचून सोसायटीन विचारचें न्ही रीण काडून दितात की नात की म्हण. आनी थोड्यांनी आतां चिंतलां काडलें तर चड जालां फादर आतां आनी परत्यान दिवचें नात गी म्हणून. कितले काडयत 20,000 ताचे उणें आसचें. पूण आमी कालें करचें 30,000 आमची जोड 1 लाख रीण. मागीर कश्ट येनासतना खंय येतात. आमची थोड्यांची संवय काले म्हळ्यार आमी सोंसे अस्तीन शेणगल्ले बरी शेणगलीचे म्हण चिंतचें. गोवाक सांगचें घाल म्हणून घाल. पाप तो खंय भिक्कोतलो. भिक्कोन काळी जाणकिटी पुरा भायर पडटा म्हणसर भिक्कोन जेंत घालची इटलीत बिट्टी. सोंस्याक हे देवडले लद्दी घालून जाताय. कश्ट आमी कर्ण काण घेवचे. आनी आमकां गोत्ता आमकां कितें जायना जाता गोत्ता. वयगी न्ही. पूण थोड्यांनी आमकां बूद सांगतना आमकां जायना ना. म्हज्या अनुभवाक आयलां. एक मनीस इल्लेशें पियेता बायलेन म्हळें इल्लेशी बूद सांगा फादर म्हणून. म्हाका नाका आसलें गेलो जाल्यार पळय आयकतलो म्हणून. हांव येताना पुण्या गेल्लो ऑलरेडी स्पिरीट गेल्लो भितर. स्पिरीट गेल्लो हांवें म्हळें सायबा पिये नाका बरें न्ही. तूं कोण म्हाका सांगूंक. तूं दिताय म्हाका. हांव कळटा हांव पियेता. तूं कोण सांगूंक पियेता. जाय साहेब. मेरिटेड सफरिंग म्हणटा आमी आमचे करंगाण घेवचे. 1 म्हयन्या उपरांत बायल्यान म्हळें गडी सासा जस्ट एक कुमगार दिवन येतात गे. आमचे ताणी केल्ल्या पथकाक आमी काल्याक हें करचें. कुमगार दिवचे दिजेत गे. हांव गेलो भितर गेल्ल्यान म्हाका कोली पळयले मात्र देवान म्हाका सोडलें न्ही फादर. कुमगार नातलो जाल्यार 1 दितालो न्ही. हांवें सांगना हाटल्यार ओके. हांवें सांगून
नाका म्हळ्यार मागीर माव म्हजे पयशे हांव पियेता म्हणून पियेल्लो. आतां देवान सोडले म्हळ्यार देवान दिले कश्ट न्हय न्ही. अर्न्ड सफरींग म्हळ्यार आमी आमचें जावन केल्लें पातकां आमी आमचें जावन कश्ट आमचे काण घेवचे ते. ताका देव कारण नाही, देव कारण नाही. थोडे पटी खरं मस्तीन आमचे कश्टाक आमींत वेलकम करून काण घेवचे आमच्या कुटुंबा भितर. आनी सेकंड अनमेरिटेड ताका आमी कारण नाही. थोड्यांक पडकाण ती जावन वयर येनात, दुसरो वयर आयिल्ल्यान तांकां पळोवंक जाय. नाका जाल्ली पुरा केस घालन, नाका जाल्ले विधवाळ करचे. थोडे जल्मल्यात त्यात खातीर कांय करूंक जायना तांकां. हे मॅन्युफॅक्चरल डिफेक्ट म्हणटात. जल्मतानंत ते डिफेक्ट शॉकूत मारचे ते. तांकां दुसऱ्यांक दुसऱ्यांनी पाड जाल्लें पळयल्यार मात्र न्हीद येवची तांकां. हाका आमी कारण न्हय. दुसऱ्यांच्या पडकणेक, दुसऱ्यांच्या हग्ग्याक, दुसऱ्याच्या दुस्मानकायेक वळख जावन आमी कश्ट आमचे करून काण घेवचे ताका कारण आमी न्हय. जावंक बरो पावसांत आनी इतर संगती गडगडो जगल्यानंत लॉस जावन आमी कश्टाक वळख जावयेत. या कोणगी एकलो म्हणटा तुका हांव भायर धाडटा साईब, बारी बरी एक विजा आसा, तुवें कॉली 10 लाख बांदल्यार पुरो म्हणून. तुमी कॉलें पुरो रीण काडून 10 लाख बांदले. आतां 10 लाख मात्र तो येना, विजा येना. आतां सगळी जिणी इजात, विजा ना इजात. आतां ताचे वरवीं कश्ट आमचे करून खाण घेयत. त्या देखून कश्ट 2 रितींनी आमकां येतात. पूण मग न्हू देवान आमकां सगळ्यांची पर्यार दिवयेत न्ही. तो बरो गवळीने ताका कळीत आसा न्ही. ताणें कश्ट येवं कित्याक सोडी जाय म्हणलें तुजें सवाल जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान तुका पवित्र पुस्तकान सांगलां तुजे मुखार आशिर्वादी दवरला, शिरापी दवरला, तुजे मुखार उदाकी दवरला, उजोई दवरला. तूं खंयचें विंचून काडताय तें तुजें जाता. म्हळ्यार आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां. बरें वायट कळीत आसचें ताका गोत आसा. इवन तुमच्या सुत्रांत आसचे पेटे माजराय तांकांय गोता बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून. तांची विधवाळ सोसूंक जायनासतना तुमी कॉले म्हणी गोळी बजयेंत गी कॉले म्हणी इल्लें घाला पळया, खावून दिता पळया ते उंगतात सीदा येतात. तांकांय गोता हें म्हाका पाड म्हण. पूण मनीस जाल्ले आमकां खंयचें पाड खंयचें बरें म्हणून कळीत ना. आमकां एकल्या गे गोत्त ना गी पियोण्या पाड म्हणून गोत्त ना गी गोत्त आसा. तेंच गाद्या काडलें वकात. आतां हें आमी सदांय पियेता न्ही. गाद्या काडलें वकात ही दिसाक 30 पियेचे. तें गोत्ता तें पियेल्यार हांव मरता म्हणून गोत्ता. हें पियेल्यार लो मरता म्हण. अर्जंट म्हाका कांय मरोंक नाका म्हण थोड्यांनी लो मरोंक प्रयत्न करचे. गोत्ता रे की मागीर देवाक दुरसोन प्रयोजन ना. देवान तुका स्वातंत्र्य दिलां. नाही देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिला ओके. ही प्रकृती सगळी ताणें कंट्रोल करियेत न्ही. आतां सगळी प्रकृती देवान कंट्रोल केल्यार तुका कंट्रोल करचें कोणें? तूं देवा सशी येताय ना. तुका गरज आसले प्रमाणेंत पावस येवचे बरी कर. तुका गरज आसले प्रमाणेंत फळ दिवचे बरी कर. तुका गरज आसले प्रमाणेंत पुरा करूंक तूं सकलय जाल्यार देवा सरशी येताय ना. ताच्या चेरार बसोवंक तूं प्रयत्न करताय तें देवाक गोत्ता. त्या देखून प्रकृतीचें काम प्रकृती करता. तुजें काम तुवें केल्यार जालें. तर मोगाचें न्हू इतलें पुरो आसल्यार कश्ट काल्याक येतात आमकां. आमच्या जिवितांत कश्ट काल्याक येतात. जेजू बरो गवळी जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक देव धाडटा? 4 कारणां पासत. 1 देवाक महिमा दिवंक. जोन्स एवांजेल अध्याय 9 वळ 3 3 या 3 कुरडो थंय भीक मागून आसलो. जेजू आनी शिस त्या वाटेन पशार जाताना
शिसान विचारलें, सोम्या तो कुडो जाला ताच्या आवय बापायन केल्ल्या पातका वरवीं की ताणें केल्ल्या पातका वरवीं? ताका जेजू म्हणटा, दोनीय न्ही, देवाक महिमा जावं दी म्हणून. थोडे बडी थोडी पिडा, थोडे लॉस देव आमच्या जिणयेंत येवंक सोडता. कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिविता मुखांतर 10 जण ताचे सरशी पाटी येवन दित म्हणून. जेजू आसर्यां करता, त्या आसर्या मुखांतर तुजें जिवीत हेरांक एक मार्गदर्शन जावंक ती पिडा, तें लॉस जेजू तुज्या जिणयेंत येवंक सोडता. कित्याक ताची महिमा वाखाणूंक. दुसरें, कश्ट आमकां वाडावळ दितात. आज सबार जाणां तुमी सांगतात त्या दीस ते कश्ट येनातले जाल्यार आमी ह्या स्थितीक येवन पावतो नातलो. ते कश्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडलें. तांणी घरांतल्यान म्हाका भायर घाल्ल्यान हांव एक आज स्वतंत्र व्यक्ती जालो. सबारबटी आतां देगीच्या दिसांनी रुखाची पानां पुरा जडोन पडटात. आमकां तांचे कश्ट कळनात. कित्याक आमी रूख न्ही. 1 म्हयनो 2 म्हयने रूख मेल्ले पर्यंत आसता. तांचे कश्ट कळजे जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत आतां तुजे पप्पा मम्मी काम करतात. हांव घरा मायंगर वचोन येता रे म्हूण सांगून रुमाचे बाकीचे रुमां पुरो ओपन, किचनाक 2 बिगां घालून गेल्यार तुमची अवस्था कशी जाता? किचना भितर वचोंक ना. 2 बिगां, बेडरूम आसा, हॉल आसा, टीव्ही आहा, पुरा आहा. कोकोमे मेकाले करतात. आतांचे भुरगीं भियेनात, जो मोठो धाडटा म्हणटात. पयलींची स्थिती हांवें सांगची. म्हणटा आसतना आतां आमी विज्ञानांत वाचले प्रमाणे रुखाक ताची पानांत किचन तेंत पडल्यार रुखान पडोंक जायना, पूण ताची पानां ती बावोन पडनाटल्यार रूख वाडना. पडल्यार मात्र रूख वाडता. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी वाडटा. देवा लागीं वचोंक आमकां तें प्रेरण जाता. थर्ड, कश्ट आमकां देवा सरशी व्हरून पायतात. सूख पायना. सूख आमकां देवा सरशी व्हरून पायना. कश्ट आमकां देवा सरशी व्हरून पायतात. चवथें, आमी कश्टले वरवीं हेरांचे कश्ट समजोवंक आमकां करेक्ट कळटा. आतां एक्की बाळां जायनातल्या बायल मनशेन गुरुवार बायले कांय टिप्स दिवी येत की ना. तिणें दिल्यार ते पुरा कश्टांचेत. बारीक कश्ट जातात गो, तेशें गो, अशें गो, जायना गो. आनी एका एक्सपिरियन्स जाल्यार तेंत 12-13 बाळां जाल्ली व्हडली मायंगरां आसल्यार कालें गो कांय जायना. हांव विन्सीक गाद्यान बाळां जावनाय. सकाळीं नेज लावून गेल्ली, सांजेर येताना भुरग्याक काडून घरा आयले. हांव कांय जायना, टेन्शन गरजेचें म्हणना. कित्याक तें तिचें एक्सपिरियन्स 13 बाळां जाल्या. तूं आतां 1 बाळां जावंक घ्यायचें, कांय टेन्शन ना. आतां हांगा कोणाक येदोळ मुसर दांत दूख येवन आत वयर घाला. येदोळ मुसर दांत दूख तुमकां येवना म्हणलें. जस्ट तुमचे कडेन कांय सवाल विचारूंक वचना. सगळ्यांक आयलां गे एक्के आतनात आसतात. 1-2 मुणी आसतात. तांकां आतां पातयेवंक जायना. ओ पाद्राव काले मुणी पिटींग दवरून तात वयर घालून सांगता ताच्या की वगत बसचें बरें म्हणून. इतलेंच, दुसरें कांय ना. आतां तुमकां दांत दूख आयला जाल्यार सासना की दांत दूख येनाटले गडे वचोन वर्दी व्हरून गेल्यार दांत दूख सायबा काल बैगे तें कांय जायना. कांय जायना. गुण जाता. एकच न्ही दांत दूख, पुरा न्ही 32 दांत दूख ना न्ही तुजें, एकच न्ही. तें तूं न्हिदे वचोन आरामसे न्हिदेत. तें दांत दूख आयिल्ल्यांक कळटा न्हिदोंक जायना म्हणून. हे कितले रामायणां सांगतात कांय जायना म्हण. कित्याक तांकां ससना की दांत दूख
येवना तेंत दांत दूख आयिल्ल्या गडे वचून दांत दूख सांगा तो दुसऱ्यांक कांय उलोवंक वचना भितर वचून वकातान दोन काणगे म्हणटा कित्याक ताका गोत्ता दांत दूख आयिल्ली कालें आयल्यार कालें जाता म्हणलें ताका गोत्ता हे नाटल्यांक एक दांत दूख न्ही एक दांत दूख जाल्यार कांय जायना आयल्यार कळटा त्या देखून देव आमच्या जिणेंत थोडे कश्ट येवंक दिता कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांचे कश्ट अर्थ कणकाण घेवन तांच्या कश्टाक कांद दिवंक आमकां देव प्रेरण दिता प्रेज द लॉर्ड त्या देखून जेजो बरो गवळी वय पूण सबारपटी त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकनासतना आमी आमचीच वाट धरून आमी कश्टांक वळख जाल्या सो सबार 100 एक 60-70 कश्ट आमी आमचे जावन आमी कर्ण काण गेल्ले कश्ट न्हय हेरांनी दिल्ले थोडे फाटी हेरांय आमकां कश्ट दिवंक पुरो पूण ते कश्ट आमकां देवाच्या महिमेक व्हरून पायतात न्ही आसतना आमकां ते बुडोवंक सकानांत हे आमी मोतींत दवरया कित्याक बरो गवळी सदांच आमच्या सांगाता आसा पूण त्या गवळ्या सांगाता ताचो ताळो आयकोंक सबारपटी आमी ताच्या सांगाता रावनासतना कश्टाक वळख जाल्या तर तसो बरो गवळी आमकां बऱ्या शाबीत वाटेक व्हरून पावूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया आमेन.